फोण्या 15 एमएलडीच्या सिवेज ट्रीटमेंट प्लांटाचे काम पुराय जायत येयलां। 2 म्हयन्यां भितर ते पुराय जातले। उदकाचे प्रदूषण आडोवपा खातीर हो प्लांट भोव गरजेचो। देखून जे लोक ह्या प्रकल्पाक आदी विरोध करताले ते आता प्रकल्पाचे समर्थन करपाक लागल्यात। वीज मंत्री सुदीन ढवळीकरान सांगलां। कवळ्या मुखेल नाल्याचो गाळ काडपाच्या कामा वेळार ढवळीकार उलयतालो। कवळेचो सरपंच राजेश कवळेकार आनी हेर पंच वांगडी उपस्थित आसले। फोणे वाठारांतले म्हेळे उदक फोणेच्या मुखेल नाल्यात सोडटाले, देखून उदक मोठ्या प्रमाणात प्रदूषित जाताले। हे बंद जावचे हे खातीर फोण्या सिवरेज ट्रीटमेंट प्लांटाचे काम हातात घेतला। दुर्भाट सिवरेज ट्रीटमेंट प्लांट व्यवस्थित चलता, लोक धादोशी आसात अशें ढवळीकार म्हणटा। It is a backbone of city of Ponda, along with Bedoda, Kurti, Khanepar Panchayat, Kovle Panchayat, and full Bandoda Panchayat, which meets to the river Zuari through creek at Unir Bandoda. आणि म्हजें स्वप्न आसा हो नालो परत आशिल्लो तसो करपाचो, आणि त्या खातीरूच हो नालो आज आमी जरी तात्पुरतो निवळ केलो आसत तरी हो खरो जो नालो निवळ करपाक जाय ते प्रोजेक्ट आमचे चालू आसा। स्पेशली जो वेळप डाग ह्या सिमेर जो सिवेज ट्रीटमेंट प्लांट आसा तो कंप्लीट जाल्लो आसा। काही गोष्टी आणि थोडी कनेक्शनां जायसर आमकां तो चालू जावंक शकना। आम्ही सगळ्यात पयलीं तिस्क पोंडा, त्यानंतर सदर पोंडा, त्यानंतर खडपाबांद पोंडा, त्यानंतर आमचे वयले सायडीन जे शांतीनगर आसूं हे सगळो जो पार्ट आसा तो आमी त्या हेचेर हाडिल्लो आसा, आणि तो येता ते 2 म्हयन्यांत आमी कार्यान्वीत करतले। हांव उतर दिता, कारण म्हजें इंटेन्शन इज व्हेरी क्लियर। जो नालो आसा तो शेतकऱ्यां खातीर आशिल्लो। ह्या पाणयाक स्प्रिंग आसा, एक सादारण 1 किलोमिटराचेर एक स्प्रिंग आसा अशें आमी म्हणुया, आणि त्या खातीरच हो नालो आशिल्लो। पूण आज त्या नाल्याची परिस्थिती कित्याक जाला हे हांव तुमकां सांगपाची गरज ना। आमचें स्वप्न आसा हो नालो परत क्लीन करून अप टू उणीर तो लोकार्पण करपाचो, आणि ते स्वप्न जे आसा तेंय हांव पुरो करता। जे म्हाका उणीर ओपोज करताले ते म्हजे कडेन आयल्या, हांवें तांकां सांगलां दुर्भाटचो प्लांट पळया गेली 5 वर्सां वयर 7 वर्सां गणपत सरपंच आसतना आमी तो केल्लो, आणि तो प्लांट इतलो बरो आसा ताका वास येना काय येना। हेय खुबशे लोकांक उणी वयल्या पडटा, आणि त्या खातीर कवळेचे वयर सगळें निवळ येता त्या 2 म्हयन्यांत जातलें, आणि ते उदक आमी सगळें त्या प्लांटाक येतलें। कवळे नंतर म्हणजे वेळप, त्यानंतर आमचं शांतादुर्गा, त्यानंतर बारबट, रामनाथी, बोकडबाग, तळोले हो जो भाग आसा, आणि आमचो बानोडे महालक्ष्मी नागेशी हो सगळो भाग फक्त त्या प्लांटाक येतलो। गोवा 365 खातीर फोणेच्यान कृष्णा नायक।